जोक आमच्यामध्ये स्वागत करूया नबी गलिया. नमो जेसु क्रिस्ता नमो सोडवंदारा नमो जेसु क्रिस्ता Jesu Krista Undia rupan liponasya Namo namo sodvundara Sakramentam karakcha Namo namo Jesu Krista Undia rupan liponasya Namo namo sodvundara Sakramentam karakcha सर्गी सो देव तो आमका मेळोक रावलाय सर्गी सो देव तू आमका मेळोक रावलाय लिपोन तुवें उंड्याचे रूप घेतलाय लिपोन तुवें उंड्याचे रूप समर्पित आहे आमच्या मोगांवर तुका समर्पित आहे. नमो नमो जेसु ख्रिस्ता जेसु ख्रिस्ता या लिपोनस्या नमो नमो सर्वंदारा सुख दुख तुका सांगो कायल्या जिणेचे सुख दुख तुका सांगो कायल्या तुझे तन पुसून आशेन अंगारावल्या तुझे तन पुसून आशेन अंगारावल्या येचे
जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त तुझ्या रूपाने पोहोचच्या नमो नमो सोडवणारा सोडवून सगळ्या कामांच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त तुझ्या रूपाने पोहोचच्या लिपोनस्या नमो सोडवणारा सोडवून सगळ्या कामांच्या हालेलुया हालेलुया सुमे जेजू या पवित्र युकरिस्तान करो सदर आसाय आमी तुका नमस्कार करता आज आमी प्रत्येक थरान आमच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर विशेष मागता आसतना हर एका भुरग्यांक तुज्या बापायक ह्या पवित्र वेळार तुज्या पांयां आमी दवरता सुमया जेजू हर एका भुरग्याक तुज्या दैवीक कृपेन भर दैवीक शक्तीन भर हो थोडो वेळ तुजे संगत रावण भुरग्यां खातीर देवा गर्गां दिता आसतना आमी तांच्या आवय बापायक सगळ्या कुटुंबाच्या तुज्या पांयां तळा दवरता हांव तुज्या आशिर्वादांनी तुज्या कृपेन तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां बर सर वायटा विघ्नान वरां कश्टां पिडे शिडे संपूर्ण सुडका सवगत जाय पाव कर सुमया जेजू हर एका भुरग्याक तूं आपड भेसांव तूं दी आशिर्वाद तूं दी तुज्या कृपेन तांकां सदांच बरें अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 उबे रावया आनी जेजू कमी अर्घ दिवया सुन गवया देवा बापा देवा पुताक आनी त्रिएक देवाक संगत आमी गायत आसतना आमच्या कुटुंबांत देवान केले सर उपकार उडासा काडया ताका आमी अर्घ दिवया उगळाप दिवया स्तुती करया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया देवा बाबा अर्सून गावया जे
जेजू सोम्या अर्सून गावया पवित्रत्म्या अर्सून गावया त्रिएका देवाक अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया जीवदातारा अर्सून गावया जीवित दिल्या अर्सून गावया कृपेवंता अर्सून गावया ससनाच्या बापा अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया दैविक उजवाडाक अर्सून गावया रायांच्या राया अर्सून गावया सताच्या हत्म्या अर्सून गावया सर्पोद्वेदाराक अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया अर्सून गावया आमी अर्सून गावया हालेलुया 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 Argan tuka samia Jesu. Argan tuka Suti tuka samia Jesu. Suti tuka samia Jesu. Mahima tuka samia Jesu. Mahima tuka samia Jesu. Magale भावणीनो भुरग्यानो भुरगीं आमच्या कुटुंबांत एक देवाचें एक देणे देवाचें देणे देवान आमकां दिलें हर एका कुटुंबांत भुरगीं आसा देवाक आमी अर्घां दिता आसतना ह्या भुरग्यां मरिपात जायतें बरेंपण जावन आसा भुरग्यांक आवय बापायतावन बरें मार्गदर्शन बरीं भुरगीं जावं मागण्यांत तांच्या नडत्यांत जायतें बरेंपण ती कर्ण आसात शिकोवन आसात हर एका भुरग्यांक खातीर आमी देवाक अर्घ दितना हर एक आवय बापाय सांगत आमी देवाक अर्घ दिता आवय बापाय भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्याक भुरग्यांक विशेश रितीन तांच्या कुटुंबांत फावो केल्याक देवाक अर्घ दितना आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचो उडास काडी आमच्या कुटुंबांत असले हर एक भुरगीं तांचें नांव काड जेजूच्या पांयां तळ आमी दवरया जेजू कडेन आमी सांगया कोण हें सांडल्यार तूं सांडिनाय तूं आमचो मोग करताय आमकां राखताय आनी सांबाळताय तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां भरताय तुज्या कृपेन आमकां भरताय स्वामी जेजू आमच्या कुटुंबाक बरीं भुरगीं फावो केल्ल्याक तुका आमी अर्घ दिता तुजी स्तुती आमी करता ह्या भुरग्यां मरिपात जायते संतोश कुटुंबांत जाला बरेंपण जालां
एकामेका मोग वाटला. पवी सभेच्या शिकवण्याप्रमाणे ल्हान व्हड करूंक आवय पयलीं जबाबदारी संतोशान करता आसतना देवाक आमी अर्घ दिता ह्या हरी एका भुरग्यां खातीर. कोणें सांडल्यारी तो आमकां सांडिना. हो संवसार आमकां सांडी जाल्यारी सोमी आमकां सांडिना. हें गीत आमी गायत आसतना आमी उडासा गाडयांक हर एका भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यान फिरगेजेन सेज सांबारा हेर कडेन वावर करचे जाग्यार असले हर एका भुरग्यांक देवाक भेटून दिवया. सोम्याची सकत आमी मागया. जायत्या भुरग्यांक बरेपण मेळच्या खातीर आनी जायतीं भुरगीं वाट चुकली फाटी येवच्या खातीर आमी मागया. दैवीक सकत आमी मागया. ओ संवसार तुका सांडी तरी हो संसार तुका सांडी तरी हांव सणसोडान तुका हांव सणसोडान तुका संसार तुका सांडी तरी हांव सणसोना तुका हर मनीस तुका करिता नातर आनातुरय म्हाका. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सणसोना तुका खुशीत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे खुशीत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां. तुझे नाव लिखला नाव तुझे लिखला. सांडीत घे खाओ नेणट्या बाळाक आपल्या. सांडीत घे खाओ नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडीचो हांव सांडीचो ना. आवय सांडीत तरी हांव सांडीचो हांव सांडीचो ना. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सणसोना तुका मनीस तुका करिता नातर आनातुनय म्हाका. आनातुनय म्हाका. आनातुनय म्हाका. आवयच्या कुशींत आसतनाच देवान आमकां एकल्याक विंसला. आनी आवय सांडल्यारी
देव आमकां सांडिना म्हणजे आवय सांडिना आपल्या भुरग्याक आनी ताच्याकी वर त्या रितीन देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणलें गीत आमकां सांगता देखून आमी देवाक अर्घ दिता आसतना देव आमकां राखता म्हूण सांगता आसतना आमी जायते फावटी हर एक भुरगें सूख करतना भुरग्याक तिदवण दिवंक आवय बापायक देवान रचला एक देणें जावन दिला हर एका भुरग्याक आवय बापाय जावन आसा एक देणें देखून आवय बापाय थावडो भुरगे जायतें शिकता जायतें तरपेत सोडटा देखून हर एका भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना आवय बापाय खातीर मागया भुरग्यान बरें मार्गदर्शन जोडूंक विशेष कृपा भुरग्याक मेळच्या खातीर भुरगें सूख करतना वाड चुकल्या वेळार जायते फावटी भुरग्यांक कळा आई बापायनी सांगचें पडटा वडिलांनी सांगचें पडटा आनी ह्या वेळार सांगता आसतना हर एक भुरगें एकच रितीन स्विकार करिना थोडे भुरगे आयकता त्या प्रमाणे करता आनी थोडी भुरगीं विरोध करचें आमी पळयता आनी आवय बापायनी सांगचें आमी आयकता भुरगीं आयकना मुगाळ भुरग्यां आनी भाव भयणीनो आयकल्ल्या वरवीं कितें जाता गे म्हण लुकाच्या वांजेलान अध्याय 2 आमी आयकता थंयसर जेजू मोरयांनी जुजे सांगता देवळाक गेल्ल्या वेळार थंयसर सुकोन गेलो म्हणून दोगांनी सोडूना मोरयेन आनी जुजेन परतून पार्टी आयली सोदून येता आसतना मेळटना तांची जबाबदारी कितें म्हणलें थंयसर ताणें उगडापे केलें आमकां अशें कित्याक केलें म्हूण मोरयेन विचारलें आनी तुजो बाप सोदून आसलें हांव आनी तवळ ताणें जाप दिली देवाच्या उतरा प्रमाणे पूण तो तांचे सांगता तो गेलो खालतो तो जालो जाणवेन प्रायेन वाडटा आसतना देवाक आनी मनशाक म्हणजे आवय बापाय काल जावन तो जेलो मगाळ भुरग्यां आनी भाव भयणीनो खाल जावचें विधेय जावचें एक वर्तो शेगून जेजूनच मोरयेक आनी जुजेक विधेय जाला जाल्यार हर एका भुरग्यान आपल्या आवय बापायक विधेय जायच विधेयपण वर्तो शेगून भुरग्यांक जायतें शिकोवंक आसा जाणवाय जोडूंक आसा देवाचो मोग ताणें बगूंक आसा देवाची वळख आवय बापायनी दिवंक आसा आनी दिता आसतना भुरग्यान खऱ्या मनान खऱ्या काळजान स्विकार करूंक जाय देखून भुरग्यां खातीर भुरग्यांनी केल्ल्या सुखी खातीर आमी ह्या वेळार आनी केल्ल्या उणेपणा खातीर आमी विशेश तरान ह्या वेळार आमी मागता भुरग्यांनी तांच्याच जाग्यार उबे रावचें ह्या वेळार हर एक भुरगें ल्हान तावन व्हड डिग्री शिकपा पर्यंत भुरग्यांनी उबे रावचें तुमच्याच जाग्यार आज जोडा बरें कर जेजूक तुमचे कुटुंब भेटोवन दिया तुमी आवय बापाय आसात भाव भयणी आसा सगळ्यांक भेटया समर्पण करा तुमच्या आवय बापायचें नांव सांगा जेजू कडेन सांगा मोतीदस सांगा तुमी जायते फावटी तांचें उतर आयकोना तुमच्याच कुशयेचे तुमी जाल्यात सुकोन पडल्यात कश्टार पडल्यात फिडेंत पडल्यात समस्याक वळख जाल्यात वायटाक बली जाल्यात हें सगळें उडासा काडा आवय बापाय आयकनातल्यो घडयो आसात संदर्भ आसात सगळे जेजूक भेटोवन दिवया जेजून खाल जाल्ल्या बरी विधेय जाल्ल्या बरी हर एका भुरग्यान आपल्या आवय बापायक विधेय जावंक विशेष सकत आमी मागया काकुळत आमी मागया स्वामी
विशेष का कोळत भुरग्यांक दिता ताच्या पांयां तळा तो आपयता मागे आमी खरी एक भुरग्यांक बसून आसल्यांनी तुमच्या घरांनी भुरगीं आसात कुटुंबांत आसात शेजारा वाड्यांत तांचोय उडास काडा आनी मागा तुझें बाळ सुमी आमी तुझें बाळ हरी एक वेळार जेजू आमी तुझें बाळ जावन आसा हरी एक भुरगीं तुझें बाळ कश्टान समस्यान हरी एक वेळार तुजें तावन सुकोवन गेल्ल्या वेळार आमी तुझें बाळ जावन आसा जेजू तुझें बाळ तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या 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 हरी एक दीस हरी एक घडी कोण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी कोण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या सोम्या राता का तू राता का सोम्या राता का तू राता का सोम्या राता का तू राता का सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू तांचे संगी रावण राता का सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू मुझे संगी रावण रात्मा का तू रात्मा का सोम्या वाटता खंय तू वाटता खंय सोम्या वाटता खंय तू वाटता खंय सोम्या वाटता खंय सोम्या वाटता खंय तू वाटता खंय सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू तांचे संगी राव वाटता खंय तू वाटता खंय सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू मुझे संगी राव तू वाटता खंय सोम्या हरी एक दीस हरी एक घडी तू तांचे संगी रावो वाटता खंय सोम्या वाटता खंय सोम्या हालेलुया 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 सर भुरग्यांनी मुखार येवचे अल्तारी लागीं येवचे सक्कड भुरग्यांनी ल्हान भुरगीं मुखार या वयर या सर्वेस्पराच्या घरी आमी रावो जाय हर एका भुरग्यांनी वडांनी हर एकल्यांनी सर्वेस्पराच्या घरी रावो जाय आमची हर एकल्यांची एकच आशा देवाक पळयो तसो अनुभव करूं आमचो राग मोसो रगे
सर्वणेपण सांडी जाय सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावंक जाय मुखार भुरगीं मुखार या सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय देखून सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक सर एका भुरग्यान पळोवचें विशेष कृपा ह्या वेळार वळोवन येता हेवण येता ती कृपा जोड बरी भुरगीं जावं जाय अशी कृपा सकत मागया हर एका भुरग्यान सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय देवाक पळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय एकाशा म्हजी हांवें पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय अजून बरें कर म्हाका बरी एक भुरगीं तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर आवय बापूय खातीर हर एकल्या खातीर म्हाका सर्वेस्पराचे घरी रावंक सर्वेस्पराचे घरी हगे चढेना सर्वेस्पराचे घरी रावंक सर्वेस्पराचे घरी हगे चढेना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी पिळा शिणाना सर्वेस्पराचे घरी गलदुना सर्वेस्पराचे घरी पिळा शिणाना सर्वेस्पराचे घरी गलदुना सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी संतोष आसतलो सर्वेस्पराचे घरी मोग आसतलो सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक जाय सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजू रायाक मेळोवंक हालेलुया तुका सुमिया जेजू वगळा तुका सुमिया जेजू स्तुती
तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 दोन्ही हात भुरग्यांनी तांच्या तकलेचेर दवरचे दोन्ही हात सोम्या जेजू ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पांया तळा समर्पित आसतना तांच्या मोतींत आसची हर एक चिंतना तुज्या पांया तळा आमी भेटयता सगळी मोत शांत कर सर बरे गुण बरें चिंत बरें कुटुंब बांदून हाडूं बऱ्या कुटुंबांत जेजू बरी विधेय जावं विशेष सकत ह्या भुरग्यांक भाव कर तांची मोत पवित्र कर जायते फावटी वायट चिंतना येत आसता ह्या मोतींत चिंतून बरें खंयचें वायट खंयचें विंगडन करूंक विशेष सकत जाणवाय तांकां दी बरें शिकप तांकां दी शिकता आसतना ह्या मोतीन जाणवाय वाडोवंक तुजी विशेष सकत तांकां दी सोम्या जेजू तूं आपडे तुवें सांगलां हांवें पवित्र पुस्तकां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसी येवंक सोडा इसर भुरगीं ह्या वेळार तुज्या पांया तळा हांगासर आसा सोम्या जेजू तांची मोत उजवाडाय वाडोवन येता आसतना हर एक दीस हर एक घडी तांणी तुज्या मोगांत वाडोवंक तुज्या कुरपेंत वाडोवंक तुज्या जाणवेंत वाडोवंक पवित्रत्वेची विशेष सकत तांकां दी हर एका भुरग्याक तूं आपडे गूण कर जायते फावटी जायत्या भुरग्यांक शिकप रिगाणा शिकता आसतना मोतीक समजना जाणवाय ना ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पांया तळा भेटयता हांव सोम्या जेजू तांच्या मोतीक खरो उसवाड दी जाणवाय तूं दी जेजू तूं कशें जाणवायेन आनी प्रायेन वाडल्या बरी ह्या सर भुरग्यांक जाणवायेन प्रायेन वाडोवंक तुजी सकत दी तुजी कृपा दी तुजें बोळ दी तुजी घट्टाय दी तांचें मोत उजवाडाय शिकप बरें शेगूण बरें चिंतप सगळें मती ताटूंक मागणें करूंक तुजो आदार तांकां लाभय दोनी हात दोळ्यांचेर दवरया दोनी हात आमच्या दोळ्यांचेर आमी दवरया सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांक पळोवची दिश्ट तुवें दिल्याय तांकां हर एकल्याक तांचे पळोवची सकत पवित्र कर संवसारी संगतींनी पळोवंक शकता आत्मीक रितींनी पळोवंक विशेष सकत तांकां दी तुका वळखूंक तुज्या कुरपेन बरो आदार दी दिश्ट तुवें दिल्याय पळोवंक सोम्या जेजू ह्या दिश्टी मरिपात एका गांवांतून आनी एका गांवांत एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक वचूंक शकता भुरग्यांक वाचूंक ही दिश्ट गरज आसा जाणवाय जोडूंक गरज आसा समजणी जोडूंक गरज आसा देखून सोम्या जेजू ह्या सर भुरग्यांक पळोवची सकत हर एक लिसांव करता आसतना तांकां वाचतना बरयतना विशेष दिश्ट तांकां दी ह्या दिश्टी मरिपात जाणवाय वाडोवंक आदार दी बोळ दी घट्टाय दी सकत दी दोनी हात आमच्या वंटाचेर आमी दवरया दोनी आमचे हात वंटाचेर सोम्या जेजू आमकां उलोवची सकत तुवें दिल्याय भो आपुरबायेन उलोवंक एकामेका वळखोंक ह्या सर भुरग्यांक सारकें उलोवंक वायट उलयनासतना रावोंक बरें मात्र उलोवंक तुजी विशेष सकत दी सोम्या जेजू ह्या जिबे मरेपात वंटां मरेपात आमी उलयता आमची बोगणां एकामेका वांटून घेता सोम्या जेजू आमची जीब आमचे वंट सगळें पवित्र कर उलोवची सकत सारकें पळयल्यार सारकें समजल्यार मात्र आमी उलोवंक शकता देखून ह्या भुरग्यांक कितें ती जाणवाय जोडटात कितें ती देवाचें उतर मागणें करूंक तूं आमकां
उलोवची सकत दिल्याय तुजे लागीं उलोवंक तुका कृपेन बरी ह्या सर भुरग्यांक तुज्या दैवीक आदारान बरो दोनी हात खानाचेर आमी दवरया सुम्या जेजू आयकोवची सकत तुवें आमकां दिल्याय बोवा पुरभयन आमकां आयकोवची सकत आयकोण आवय बापायन सांगलें वडिलांनी सांगलें आयकोंक तुजें उतर आयकोंक ह्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन बरें हरी एक तांचें खान तूं पवित्र कर आयकोवची सारकें आयकोंक सैत बोटी सारकें आयकनातल्या वेळार सूख आयकल्यार सूख करूंक प्रेरण मेळटा देखून सारकें आयकोवची सकत ह्या भुरग्यांक लिसांव करता आसतना क्लासीन शिकता आसतना मागणें करता आसतना तुजे लागीं उलयता आसतना तुज्या उतराक आयको तुजें उतर आयको कृपा दी जेजू आदार दी आयकोवची सकत हरी एका भुरग्यांची तूं पवित्र कर दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया दोनी हात आमच्या काळजाचेर सुम्या जेजू तुवें आमचो कितलो मोग केलाय म्हणलें आमी पळयलां हर एक वेळार आमकां राखलाय सांबाळलाय तुज्या कृपेन आमकां भरलाय बोवापूर बायचे काळीज तुवें आमकां दिलाय ह्या काळजान बरयेन तुजें उतर तुज्या काळजान जोगोवन दवरल्या बरी तुजें उतर आमी ह्या काळजान जोगोवन दवरूंक न्हय वायट न्हय मेळेपण न्हय राग बगार तुजें उतर तुजी दैवीक सकत ह्या काळजांनी राज करीचे करी तुजो मोग आनी अनुभव करूंक तुजें उतर आयकोन तुजी दैवी शक्तीन आमकां हर एकल्याक भर नितळ कर निर्मळ कर भुरग्यांनी दिमी घालूंक वतना दिमी घालचे थंयच दोनी हात वयर करा भुरगीं जेजूक भेटोवन दिवया सगळे तुमचे विश्वय तुमची जाणवाय तुमचे मोत दोळे खान जीब काळीज सगळी कूड जेजूच्या हातान भेटोवन दिवया तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोमिया 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 हर एक दीस हर एक घडी उडकाची सगत कोवता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोमिया वचन आसले आनी सगळ्यांनी उबे रावचे ह्या भुरग्यांचेर आमचे हात आमी उस्तार धरया सोम्याच्या नांवान आमी मागणें करता आसतना ह्या भुरग्यांक हर एकल्याक तो आपणून दी गूण करून दी पवित्र करून दी आमी निरंतर हांवें म्हळ्या उपरांत तुमी म्हणचे सोम्या जेजू ह्या सर भुरग्यांक ह्या पवित्र वेळार तुज्या नांवान तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या जेजू हर एका भुरग्याक तूं आपणे गूण कर पवित्र कर कृपेन बरे धैर्यान बरे शक्तीन बरे हर एका भुरग्यान जेजू काल जाल्ल्या बरी देवा बापाक काल जाल्ल्या बरी हर एकानी जुजे काल जाल्ल्या बरी ह्या सर भुरग्यांनी काल जावन जियोंक आदार लाभय सकत लाभय वायटांतले निवारे पिडे शिडेंतले निवारे
आणि लिसांव करता असताना मिसांव करता शिकता असताना असताना सोम्या जेजू जेजू तांचे संगत राव संगत राव तांचे संगत राव तांचे संगत राव सर वाईटांतले सर वाईटांतले या सर भुरग्यांक सर भुरग्यांक राखण वरे राखण वर राखण वरे राखण वर तुझ्या दैविक तुझ्या दैविक कृपेन कृपेन हर एका भुरग्याक हर एका भुरग्याक भरे भर भरे भर हालेलुया 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 भुरग्यांनी पवित्रत्वेचे गीत आमी गायतना पवित्र सक्रामेंत आपुडचे आनी मागणे करचे आनी तुमच्या जाग्यार पाठोवचे काळीज मोजे थाण्याला आशेला गीत आमी गायता आसतना हर एका भुरग्यांनी 2 लाईन करण्याचे पवित्र सक्रामेंत आपुडचे आनी उमागणेचो आनी तुमच्या जाग्यार पाठीवडांनी बसचे ये तू धन्या ये तू आत्म्या ये तू आत्म्या 2 लाईन ये तू आत्म्या आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा सर्गीच्या सुखा मुझे तानेला तुका और मुझे आशेला तुका मुझे तानेला तुका और मुझे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू आत्म्या ये दुनिया पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा आवय संगीचा सुका सीनाय पर्वतार देव तू आयलोय सीनाय पर्वता देवण तू आयलोय जळच्या बोल्यातान तू लयलो बोल्यातान तू उलयलो म्हजे लागी उलयल्या आत्म्या म्हजे लागी उलयल्या आत्म्या उतरान तुझ्या भरमुच्या मोना उतरान तुझ्या परमोजा मोना घाळीस मुझे तानेला तुका मोल मुझे आशेला तुका मुझे तानेला तुका मोल मुझे आशेला तुका सर आमी देमी गेल्या जेजू बेसांव जोडच्या खातीर जेजूचे आमकां सगळी तयार करया जेजूची विशेष सकत आमी मागया सर भुरग्यांक जेजू आपणून दी ताच्या दैवीक सक्तीन बरो दी खाकुळतीन बरो दी म्हणून आमी मागया
हर एक भुरगें जेजू मोगाची कृपेन भरलेले ते जावं दी. सर वायट सांडूंक बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणलें विसवण करची सकत हर एका भुरग्याक फावो जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. जेजूचे बेसांव जोडून आमकां संग तयार करया. बेसांव आमचेर भुरग्यांचेर युवा जाणांचेर प्रायवंतांचेर पिडेस्तांचेर हर एका भाव भयणीचेर पडोवन म्हणून मागया. कवया गीत हे देवा व्हडा सक्रमंत. येद्या व्हडा सक्रमेंता शास्त्रांना करूया. पूर्विल्या रूपावता नव्यो रीती आदार्या. सलोनेच्या असतीश्या भावार्थाचे वडदिव्या. जशे बाबा तशे सुरा उल्हासाने स्तुतीचा. पूर्वी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान स्थिता. तुका दोघांच्या स्त्रीला समासमी नावाडता. प्रार्थुया. हे देवा विशेष क्रमे काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सरुणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगय सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तिराक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. जो जेथाय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. येया नमस्कार कर. येया नमस्कार करूया. येया नमस्कार करूया. दुनिया विश्वास मुझो विश्वास मुझो तुझे तय. तुझो मोग म्या मुझे तय. विश्वास मुझो तुझे तय. तुझो मोग म्या मुझे तय. तुझे विना कोण म्हाका दुसरो. तुझे विना कोण म्हाका दुसरो. तुझे विना का म्हाका दुसरो. विश्वास मुझो तुझे थंय. तुझो मोग म्या मुझे थंय. विश्वास मुझो तुझे थंय. तुझो मोग म्या मुझे थंय. तुझे संगी सोम्या हांव चलता. तुझे थंय मोगांची येता. विश्वास
सो तुझे दय तुझो मोग सोम्या मुझे दय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो मगाळे भुरग्यां आनी भाव भयणीनो आज भुरग्यां खातीर विशेष तरान आमी मागता आसतना जेजू आमकां सांगता आमी हर एकल्यानी ल्हान तशें व्हडांनी भुरग्यां बरी जायची भुरग्यां बरी म्हळ्यार आमी नितळ मनाचे नितळ काळजाचे भुरग्यां थंय कापाट पडना भुरगें आसा तशें सांगता भुरग्यांक हांवें एक फावटी एका इगर्जेंत आसता आसतना भुरगें ते इगर्जी इस्कॉल आसलें आनी इस्कॉलाक कित्याक येवनाय म्हणून भुरग्याक विचारता आसतना भुरग्यान सांगलें म्हाका अजून एवढो आसा भुरगें म्हणटा हांव पेस्ताक गेल्लीं मम्मी कडेन मम्मी ओट्टूक आनी मम्मीन सांगलां कालंगी म्हळ्यार ताप आयिल्लो म्हूण सांग म्हणून भुरग्यान सत्त सांगलें पेस्ताक गेल्लें म्हूण सांगलें आनी मम्मीन कितें सांगलां म्हळ्यार तेंय सांगलें मस्त फावटी खापाटपण ह्या आमी सूख भुरग्यांक जायते फावटी शिकयता आनी ह्या वरवीं भुरगीं वायट वाटेक वयच्या देखून आमी देवा लागीं बक्षणे मागया वडिलांनी ते रितीन भुरग्यांक मार्गदर्शन दिनातल्याक आनी भुरग्यांनी नितळ काळजां नितळ मनान जियोंक आमी प्रेरण जायनातल्या खातीर देवा लागचें बक्षणे मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्या उसरोड सांगता मनान तोंडांत उसरोड वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या पासत मागीर सदांच संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पददार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
मागतुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळेत मागण्या आनी दुबळी खायची जिणी जेवून तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सरोण मागण्याच्या आनी दुबळी खायच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ धर्मदुतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विंचून काडले आनी पावल आनी बार्नाबासा सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसाबास नांवांच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी विंचून काडलें. तांचे मुखार हे पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंत्योकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धरता. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकोवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपडयल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करून त्या जाणांक आमी कसलेच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण विंचून काडल्यान आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावला सांगाता तुमचे सशी तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नाबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सेवेन आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपीनिशी घाल्ली 300 नियमां तोंडा उतरांत तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचें मांसय खायनाये आनी व्याभिचार चुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणूंक तयार जालां. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विण्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयता. श्लोक. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबा तितलो उंच तुजो मोग. कुपा पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा ऊट आनी अंतरळा वयर उबो जा. सगळे प्रितुमेर फांको तुजी महिमा. श्लोक. परसा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणटलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरसी हाडली.
पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टायलें हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरसीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्याचेंच सई. सो थंय हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक फटलून धरली आनी तांचेर आपलो हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मुगाच्या भुरग्यां आनी भाव भयणीनो, भुरग्यांनी जाप दिवे. आवय बापायक विदेय जाल्यार कितें फायदो घे म्हणून, कितें लाभ घे म्हणून सांगेत. आलतार भुरग्यांनी सांगेत कितें लाभ. तुमी आवय बापायक काल जातात मो, सांगलें आयकतात मो, आयकतात की ना? उलया, आयकतात गे. आवय उलयलें आयकना भुरग्यांक. आवय बापायनी सांगलें आयकतात गे. आयकतात की ना? घट्ट सांगा, आयकतात गे. आयकतात. तर कितें आयकल्ल्या वरवीं कितें लाभ घे म्हणून, कितें बरेंपण कितें घे म्हणून, कितें बरेंपण? वडांनी सांगेत. सर्गराज भाव जाता. मागीर आनी कोणा कितें सांगूंक का भुरग्यांनी? आवय बापयक मान दिल्यार कितें सकड बरेंपण आसा म्हणलें सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 बरें विवरण दिलां. तें एक एकच आमी नियाळ करयेत, कित्याक आमकां भुरग्यांक आवय बापय ती जावन आसात. आमकां वय आमच्या भावाक कुडा आसा लांब आमी तें क्रमप्रकार आमी पळोवया कशें सकड बरेंपण पावू जाता की म्हणून. पयलें आमी पळोवंक जाल्यार आवय बापय तुमी सांगलें आयकल्यार पयलें थंयसर तुमी सुरक्षीत उरतल्यात. तुमचें संरक्षण सर्वेस्पोर देव करता. आवय बापयचें आयकल्यार कितें तुमचें संरक्षण सर्वेस्पोर देव करता. दुसरें, जर एकलो आपल्या बापयक मान दीत जाल्यार या खाल जायत जाल्यार तो ताच्या पातकाचें फारीकपण दिता, ताच्या केल्ल्या सर पथकाक फारीकपण दिता. आनी जर एकलो आवयक मान दीत जाल्यार गौरवान ह्या मानान तो लेखीत आनी सांगलें आयकत जाल्यार तो भुरगो ह्या भुरगें दिर्वें जमयतल्या मनशा बरी. दिर्वें जर ताणें आवयक पावत रितीन मान दिलो, आयकलें, काल जालो जाल्यार ताणें सदां मस्त दिर्वें पुंजायलेल्या बरी. आनी तिसरें आमी पळयता ताका ताच्या भुरगेपणांत खरो संतोश ताका मेळटलो. लांब भावक आतां सांगल्या बरी लांब भावक मेळटलें. खरें संतोश ताच्या जिवितांत मेळटलो आनी देवाचो आशिर्वाद ताका फावो जातलो. आनी अशें कश्टां आकांता वेळार सयत सर्वेस्पर देव ताका राखून व्हरतलो. आनी एपेजकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्या एन्स परतून थंयसर सांव पावलू आमकां सांगता, जर एकलो आवयक आनी बापयक खाल जावन विधेय जावन चलता जाल्यार ताकाय लांब भावक मेळटा म्हणून सांव पावली आमकां सांगता. देखून हें सगळें आमकां मेळाजे, बेसांव मेळाजे, आशिर्वाद मेळाजे तर आमी कितें करीचे? हर एका भुरग्यांनी आपल्या आवय बापयक दिसच्या देवाक आवय बापूय जावन आसात, हर एका भुरग्याक पळोवंक दिसची देव जावन आसा. देखून
आवय बापयनी बापय तावन कितें ती बरें मार्गदर्शन मेळटा कितें ती सांगतात तें बरें कर आयकोन तें पडलें जाल्यार देवाचें बेसांव हर एका भुरग्याच्या शिकपांत मस्तपोटी भुरगीं शिकपांत फाटीं आसा म्हणटात. जायते फावटी तीं भुरगीं सांगलें आयकनात म्हणलेंय आमकां आयकोंक मेळटा. जर तें भुरगें आवय बापयक आयकलें जाल्यार शिकपूय ताका रिगलें बेसांवूय ताका मेळ्ळें आनी अशें ताचें सगळें जिवीत बरें जावंक पावलें. देखून भुरग्यांक आवय बापय आयकल्ल्या वरवीं नश्ट ना, विधेय जाल्ल्या वरवीं नश्ट ना, बदलाक लाभा वयर लाभत म्हणून सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता. देखून आमी उपादेशूय आमकां दिला आवय बापयक मान दी. देखून आवय बापयक मान दिता आसतना काल जाता आसतना विधेय जाता आसतना हें सगळें बरेंपण हर एका भुरग्याच्या जिवितांत वळटा. देखून जायते फावटी भुरग्यांक आवय बापयनी सांगलें आयकोंक थोडे फावटी कश्ट मारता जावं पुरो, या आवय बापय सांगता आसतना पाठी उलयलें आसा जावं पुरो, या सांगलें खर नासतना रावल्लें आसा जावं पुरो, या विरोध केल्लें आसा जावं पुरो, पूण हें सगळें केल्ल्या वरी बरेंपण मेळना, बेसांव मेळना, बदलाक कश्टारत पडचें. देखून भुरग्यांनी हर एका भुरग्यांनी उडास दवरची. जर तुमकां देवाचें बेसांव जायचे, लांब आवूंक जायचे, तुमच्या पातकाक फारीकपण मेळाचें, तुमी सुरक्षीत आसाचे, दिर्वें तुमकां फावो जायचे, तवळ तुमी तुमच्या आवय बापयक काल जावन जेयचे. देखून हर एका भुरग्यांनी ल्हान थावन वाडोवंक आसा. वाडटा आसतना हांगासर आवय बापयकी थोडे आमी नियाळ करचें पडटा. आवय बापयक कितें सक्कड करता. जर एक भुरगें थंयसर लग्नाचो बेस एक जोडें जोडटा आसतना थंयसर म्हणटात तुमकां जल्मोवची ती भुरगीं बाळां तुमी पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे वाडोवंक तयार आसात की म्हणटा आसतना वय म्हणटा. आनी तितलें मात्र न्ही, 40 तें भुरगें जल्मोवन 40 दीस जाताना परतून इगर्जे व्हरून ताका पयसना दितना थंय तरी विचारता, ह्या जाक देवाच्या जाग्यार रावड विचारता. ह्या भुरग्याक पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे लांडवड करूंक तुमी तयार आसात वय म्हणटा. पूण उपरांत कितें जाता, आवय बापूय सडावत भुरग्यांक गरजेचें सक्कड दिता. शिकप, बरें इस्कॉल, बरें वस्तू जावंक पुरो, ह्या हर एकी कितें सक्कड दिवंक आसा तें सगळें ती दिता. बरें, पूण सांगत आस एक वांटो जायते फावटी आवय बापूय विसर पडचें आसा. शेगूण ताका दिवंक आसा. तें वाडोवन येता आसतना ताणें कशें वाडा जाय या ताका तरबेत करचें. आमी जायते फावटी म्हणटा एक तरबेत जोडी नासतना आमी गेले जाल्यार जावंक पुरो एक वाहन आमी लायसन्स मेळाचें म्हणून वाहनाक आमी तरबेत करिनासतना गेल्यार थंय आमी फैल जाता, पार्टी धाडटात आनी बरें कर तरबेत जाल्या उपरांत आमी वता. तशेंच एक भुरगें बऱ्या फुडाराक पावोवचें जाल्यार ही जबाबदारी आवय बापयक आसा. देखून आवय बापयनी ती जबाबदारी बरी पाळ्ळी जाल्यार तें भुरगें एका स्थानाक पावता. आनी जायते फावटी आवय बापूय सगळें दितात आनी जायते फावटी शगूण गूण आनी हे दिवंक इल्ले पाटे करता. देवाची वळख जायते फावटी एका कुटुंबान जाल्लें पळयता हांव. ह्या घरा येता आसतना थंयसर आवय म्हणटा भुरग्याक विचारता, माद्र्या बायलो बेसांव माग म्हणून. पूण भुरगो बेसांव मागोवंक फुडें सरना. भितर तावन आनी एक ताळो आयकता. मलगडी ताजी आवय आसा, सासूमाय आसा, ती म्हणटा पयलें तूं बेसांव माग, उपरांत तोय मागतलो, भुरगोय मागतलो. आनी ती मागता आनी भुरगोय मागता. मग भाव भयणीनो, भुरगीं फोळ येवन मस्त शिकतात. एक समिक्षे प्रमाणे भुरग्यान पळोवन शिकचें 70%, 70, पूण 30% सांगलें आयकोन शिकचें. देखून ल्हान आसतना भुरग्यांक आवय बापूय कितें उलयतात, कितें ती जियेतात
तें भुरग्याच्या वयर प्रभाव घालता. जर आवय बापूय मोगान ना जाल्यार त्या भुरग्याक मोग मेळना. जर आवय बापूय स्वार्थान जियेता जाल्यार तें भुरगीं स्वार्थान वाडटा. जर भुरगीं आवय बापूय एकामेकाक बोगसिना जाल्यार तें भुरगीं बोगसूंक तयार आसना. देखून कितें आवय बापूय करतात तेंच भुरग्यांक. देखून जेजू आयच्या सुवार्तेन आमी आयकलें ल्हान भुरग्यांक जेजू सरसी व्हरचें तें व्हरतें भाग देणें. आज जायते फावटी आमी पळयता आमच्या घरांनी भुरगीं मागण्याक कितलें आसक्त दाखयतात गी म्हणलें आमकांच आमी विचारूंक जाय. जायते फावटी भुरगीं मागण्या थंय तितलें लक्ष दिवचें आमकां दिसना. कित्याक भुरगीं आवय बापूय थंयसर बरें मागणें केल्यार तें भुरगीं आमी पळयता इगर्जेंत बसोन आसतना जर भुरगें बरें करून हात जोड मागणें करता जाल्यार ताका आवय बापूयनी ताची आवय बापूय बरें कर मागणें करतात म्हणलें आमकां दिसून येता. देखून जायते फावटी आवय बापूय न्हू भुरग्यां न्हू तुमच्या भुरग्यांक तुमी आज हांगासर आपण हाडला. जेजून म्हणल्यार बरी जेजू सरसी येवंक थंय आडयल्या वेळार थंयसर जेजू आपल्या आजी सांगता ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. आज जायतीं भुरगीं हांगासर आयल्यांक देखून ह्या भुरग्यांक खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आसतना त्या हर एका भुरग्यान बरें भुरगें जावचे खातीर बरें शिकपांत मात्र न्हय ताच्या जिवितांत ताणें जियोंक खाली शिकप मेळ्ळ्यार पावना मगर ताणें जिवीत कशें जियोवचें म्हणलें आवय बापूय तावन जर शिकलें जाल्यार तें बरें भुरगें जावंक कितेंच भावना. तर मगाच्या भावा भयणीनो हर एक भुरगें देवाचें भुरगें जावन वाडोवंक आमी हर एक दीस माग जाय. ह्या आधुनीक काळार भुरग्याक सुलभ येणे देवाच्या मोगातावन आवय बापूयच्या मोगातावन ह्या संपर्क माध्यमांनी आमी पळयता जायते फावटी संपर्क माध्यमां भुरग्यांक ओडतात आकर्शण करतात जावं पुरो मोबायल टीव्ही आनी ह्या हातूंत सुद्दां बुडोवन आसता. आनी हातूंत बुडोवन आसल्या वरवीं ते भायर येवंक जायना. देखून केदाळा आवय बापूय एका शिस्तीन एका भुरग्याक वाडयता तें भुरगें बऱ्या फुडाराक पावता. एक बापूय आपल्या भुरग्याक कशें तरबेत करता म्हणल्यार एक दाखलो हांव तुमच्या मुखार दवरता. घरांत पयशांक तो भीक घालना. तो भुरग्याक कितेंय पयशे जाय जाल्यार तो बापूय कितें करतालो गी म्हळ्यार भुरग्याक म्हणटालो ह्या जाग्यार पयशे आसात तुका कितले जाय तितले काड. पूण भुरगो पयशे काडूंक वता आसतना तो भुरगो म्हणटा ताका भेट दिसता. कित्याक आतां एक बूक जाय या एक पेन जाय जाल्यार कितले पयशे जाय 10 रुपये 25 रुपये या 50 रुपये भुरगें चिंतून तें काडता. हें तरबेत बापूयन आपल्या भुरग्याक केल्ल्या वरवीं तें भुरगें फाल्यां पयशांचें मोल कितें म्हणलें जाणा जाता. आनी हर एक दीस ताणें करसीत आसतना तें चिंता जबाबदारी बरीत भुरगें वाडोवंक आवय बापूयनी हर एक दीस कुमो करूंक आसा आदार दिवंक आसा. जायते फावटी सूख करतना भुरग्याक जर बरें करून सांगलें जाल्यार तें दुसरे फावटी तें सूख करिना. कित्याक ती सूख केल्ल्या वरवीं कितें जाता म्हणलें ताका आवय बापूयनी सांगलें जाल्यार तें खंडीत बरें भुरगें जाता. तर मुखाच्या भावा भयणीनो हर एकल्याच्या आमच्या घरांनी भुरगीं आसात. आमी मागच हर एक दीस जेजू लागीं बरी वाट विंचूंक बरें फुडार जोडूंक बरें साधन करूंक. जायते फावटी भुरगीं शिकपांत फाटीं आसतात. जायते फावटी थोडे लेसन्स ह्या पाठ तांकां रिगना. देखून हर एक दीस हांवें सांगचें आसा भुरग्यांक आवय बापूय लागीं भुरग्यांनी हर एक दीस इस्कॉलाक वता आसतना आवय बापूयचें बेसांव घेवन मागणें कर ताणें वचचें. कितलेंय बिजी आसूं दी पूण बेसांव घेवनूच गेलें जाल्यार तें बेसांव आवय बापूयचें भुरग्याक मेळटा. आनी जर तें बेसांव घेवन वता बरें भुरगें जाता हर एक दीस हर एक वेळार. आनी इस्कॉलाक वता आसतना जायत्या भुरग्यांक आमी सांगचें आसा आलतारे लागीं वच जेजू कडेन सांग हांव इस्कॉलाक वता आनी उपरांत वच तुजे आवय बापूय खंयसर कामार आसात थंयसर बेसांव माग आनी उपरांत इस्कॉलाक वच. आनी कितें जाता की म्हळ्यार ही संवय भुरग्याक जायत्यो संवयो तरबेती भुरगें बरें भुरगें जावंक कारण जाता. देखून नंतर भुरगीं आमी पळयता जायते फावटी तांकां शिकोवना तांकां सांगूना आवय बापूय त्या जायते फावटी त्या गण्याक वचना. तर ते भुरगें
जायते फावटी टिचरांक आनी शिक्षकांक दूर चल्यार पावना. आवय बापूय सगळो दीस ते सकाळीं सांजेर आवय बापूय सांगता आसा थोडो वेळ मात्र इस्कॉलान ते आसा पूण त्या भुरग्याक तरबेत करीचे कोणें आवय बापूय आनी भुरग्यांनी ती तरबेत ती जोडीचे आनी बरें भुरगें जायचे आनी थोडं मात्र बरें भुरगें मात्र न्ही बरो फुडार ताका मेळटा. तर आमी मागया मिसाच्या बलिदाना वेळार जायते फावटी जायती आवय बापूय भुरग्याक मार्गदर्शन दिवच्यान चुकोवन पडलें आसा. हांवें जायते फावटी म्हणचें आसा जर आवय बापूयनी भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिना जाल्यार फाल्यां तितलीं भुरगीं मार्गदर्शन तुमकां दितलीं म्हळ्यार भुरगीं भायर घालतलीं आनी उपरांत तुमच्या कुटुंबांत तांकां कितें वडिलांक मान गौरव म्हणलें कळीत आसचें ना. देखून बरें करून तरबेत करूंक सांगत आसता भुरग्यांनी कितें आवय बापूय सांगतात जिजू तरबेत जाल्ल्या बरी मरी आनी जुजे मरी पाद तशेंच देवाची खुशी करूंक बापाची खुशी करूंक तो शिकलो. त्याच रितीन हर एका भुरग्यान आवय बापायचें उतर आयकून त्या प्रमाणे करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमीन. घेऊन आमच्या हाताने अर्पूच्या खायल्या कलत्या काळजारी ओपून घे बापाई आमची चिडी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी काणिको घेऊन आमच्या हाताने भरपूच्या खयल्या कलत्या काळजानी ओपून घे बापाई आमची जिणी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी. गोवांसो वायता खांसो संकेत बापा आमच्या जिणयेचो समर्पण दिता सर्व आमचो भेटयता जावन करतो मोगाचो स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर स्वीकार कर ये बापा स्वीकार कर तू आता काणिको घेऊन आमच्या हाताने अर्पूच्या कायल्या कलत्या काळजानी ओपून घे बापाई आमची जिणी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी वर तू आमकां तुझ्या देण्यानी. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प दिवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नका इसराच्या दावास परमेश्वर म्हणून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वसान खतखतीत मोगान पटिल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोव मानवलें येसू शकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया
आम्ही ते सर्वेश्वराते उभारता सर्वेस पोराकमच्या देवा दिन वसूया वर्षामी करून फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्वपदराणी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक पावो ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फैद्यासो संतोष बरेत काळ जाव मळ्यानी तुझ्या सेवका सांजुजे वसा बसोत आम्ही तुका दिन वाजता पवर्तीच्या आणि मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या जेजू ख्रिस्तसो संगात जोडून खालतेपणाच्या आणि दुबळी गायच्या स्पिरितान जियेव तुवें ताका पविसवेसो रक्षणान जावन पावो केलोय हे ताचें देखी बरेच परजडे जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णन वचो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भोगता सांगती आनी सगळ्या तुझ्या रचना बराबर व्हडा उल्हासा तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दळपारासो सर्वेश्वर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावे येता जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडोवणी दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या जिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दिसांक दिली आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी रसणीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात बावड तसो गुठ परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सो बुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची खूड आनी रगत सुतल्या आमा समिस्तांक पवित्रत्म एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा हक्के पितमीचे विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उडास कर न्ही आमच्या भगत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वडय
पुन्हा जिवंतपणा सबरव सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समयिस्तांक तुज्या बरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समयिस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खरी मरये देवाचे माये संगती ती सबती बगेवन जुसे बगेवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्रत्मजा एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मना धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थने धीर घेवन संगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वीकार जाता तशी संवसारान जावं स्वादिश पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवारी दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे भरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्वातकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटा येईल सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांक मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या आपातकाचेर न्हय पूण तुज्या पयसवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो माया म्हाका सगळ्यो जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोण्याक पळत येवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका रगां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांज सुजे वसाच्या परजळीत कोणी आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पददार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबरतान भरवशान मोगान तो बरो आनी तुमची जिणी बऱ्या करण्यानी सुपळ करूं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बाबाच्या कुशे प्रमाणे चलोंक आनी सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा ह्या पवित्र थळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो तुमकां बरो येवकार मागच्या सवे तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणले आमचे मागणी आनी आशा जावन आसा मोगाच्या आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्ले मनादीक बाप मायकल मास्करेनस प्रस्तुत बेळ्ळूर फिरगजेंत विगार जावन ते सेवा दिवन आसात आदल्या आयतारा एक नांव सांगलें कांय पाद्र्याब बदलालो की रुपांतर जालो की म्हणले सवाल कालच्या राती शिवमोग्गांतून येवंक आसचो पाद्र्याब आपण येवच्या स्थितीर ना म्हणून ताणें सांगतना कांय करूंक जावना आनी त्या घडये उडास आयलो ह्या पाद्र्याबाचो कित्याक विजय अडका आसतना हांगासर तांचें भक्तीपण चलोवन आसलें आनी भुरग्यांकी आनी ह्या दिसांनी ताचे गेल्ल्या फिरगजेंत आराधन सक्रामेंताच्या भक्तीपणा मुखांत्र एक नवें साव त्या फिरगज आनी त्या आसा करनासलें आनी ह्या वेळार तांचो उडास आयलो आनी पाद्र्या म्हणलो भितर इल्लीशी दूख आसा म्हणल्यार दांत ताचो समाना पूण कितेंगी आज हांगासर भुरग्यां खातीर मागता आसतना ताका दांताचो उडासच नातलो कोण ना पूण मागीर म्हणलो आराधन जाल्ल्या उपरांत मिसा पयलें म्हाका दांत दूख आसलो म्हणून पूण ह्या थळार येताल्या सेवा दिवंक मोन केल्ल्यांक जुजेवाज बापा कळीत आसा कित्याक संकश्टान शिरकाल्लो तो दिंबेर पडोवन मागोन हांगासर अचर्यें केल्लो आनी आज हांगासर पाद्र्या पावोन हें सगळें बरेपणी हांगासर भुरग्यां खातीर आमी मागोवंक कित्याक लोकांक थोड्यांकी आसता पाद्र्याबांचें नांव सांगता आसतना आमगेलें बरेपण जातलें आनी हांगासर खंडीत जावन जें कितें त्या पाद्र्याबान करूंक आसलें हांगासर ताच्या केवर्त्या मापान जुजेवाज बापाच्या त्या मांडावळी प्रकार फादर मायकल मास्करेनस तांणी सगळें बऱ्या रितीर चलोवन व्हेलां देखून मीस देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतराच्या भक्तीपणाक आदार दिला मोगाळ पाद्र्याबानो निमाण्या घडये तरी तुमी हांगासर येवन कित्याक मागणें करच्या पाद्र्याबांक निमाण्यांनी मदयानेर सांगल्यार ते तयार आसतात आनी तशें सांगता आसतना पाद्र्याब तयार जावन हांगासर येवन हें सगळें तुमी चलोवन व्हेलां तुमी आतां बेळ्ळुरांत करचें तें मिसांव स रितीनी जैताचें जावं दी म्हणले आशे सवे बाप विकास हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी म्हज्या नांवी पाद्र्याबानो तुमकां देव बरें करूं कुमसाराक सांगातपण दिवचें आमचे फारंगी पेड कॉव्हेंताचे याजक दोनी कुशीन ते बसून आसतात आनी हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक बरेपण जोडूंक कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र आदार दितात पाद्र्याबानो तुमकांय देव बरें करूं कांताराचें मुखेलपण घेवचो मनेस सायमन आनी ताका सांगात दिवन ताळे कुडसोच्या कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमक केल्ल्या विनिशा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मनेस नायनल आनी ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मनेस स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं
सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर मागता हांव. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या लूर सायबीण खैरंगाळा वाड्याकारांक मुडीपू फिरगजेचे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता हांव. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सभा जेजूचें पवित्र काळीज पांडी कट्टा वाड्याकारांक आसतली. हांगासर स रितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक स रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वचा बसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणां कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सर्व सांजूचे वाज बापाच्या भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजूचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. आज तर हांगासर जायतें बदलावण जावन आसा. ह्या परिसरार जायत्या बऱ्या मनांच्या मनशां तावन हांगासर आमकां बूक हातान धरूंक नात, TV आसात आनी कितें पुरा ह्या दिसाची सवलत आसा ती सगळी हांगासर बऱ्या मनांच्या मनशांनी दिल्लें जावन आसा. तुमच्या त्या उदारपणाक जुजे वाज बाप सर तेणी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणलें. देवातान आशिर्वादां मागोवन दिवन दी म्हणली आमची आशा. मोगाच्या न्हू भलायकेची तपासणी करच्या फादर मल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात. तांची सेवा आमी घेवया, फायदो जोडया, भलायकी सांबाळया आनी ह्या दिसांनी दग चडटा त्या खातीर कितें पुरा करूंक आसा तें पयलेंत जागृत करून आमची भलायकी आमी सांबाळया. हर एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स, कुमसारा 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेद उक्ते आसा. संगताचे धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान दिवी येता. मोगाच्या न्हू आदल्या आयतारा आदल्या शुक्रारा हांगासर आयिल्ली आनी आज हांगासर आयिल्ल्या सभार आनी बरें मन दाखयिल्लें आसा जेवणा खातीर आनी संगताच हांगाच्या उदरगते खातीर कुमक केल्ली आसा. तुमचो आमी उपकार आटयता. मानाची वात आयच्या दिसा आमी पेटयल्लो प्रधान याजक बाप मायकल तुमकां मानाची वात दिवन तुमच्या बऱ्या मनांक उपकार आटयता आसतना तुमचें नांवां उलो करता आसतना तुमी मुखार येवचें. जर तर आदल्या शुक्रारा कोणी दान दिल्ली आसा तर तुमी मुखार येवचें, मनाची वात स्विकार करची. ताच्या पयले गोंयांत जावन आयिल्ली गोंयची भाव भयणी आसा ती एक घडी विल यू प्लीज स्टँड एंड शो युअर सेल्फ. गोवन फ्रेंड्स थोडी सुमार आसली कित्याक तांचींत सुमार मिसां आसली. जावन दी तुमकां सर जुजे वाज बाप खूब आशिर्वाद दिवं, तुमचें जिवीत संतोष बरीत करूं. गुड लक, गॉड ब्लेस यू. पदरे बानू तुमची नांवां उलो करता आसतना जेवणा खातीर दान दिल्ली आसात. रोनाल्ड कर्डोजा आनी कुटाम संपिगे 500 रुपये. एंटनी आनी सारा डिसोजा गोवा 1000 रुपये. इडोलिना रोड्रिगस गोवा 1000 रुपये. दुलसी नोरोना फजीर 500 रुपये. जोशुआ सिक्वेरा काटीपडला 5000 रुपये. जॉसी लोबो लोरेटो 2000 रुपये. रोशन डिसोजा बोरीमार 2000 रुपये. बॅप्टिस्ट कुएलो आनी कुटाम पुत्तूर 5000 रुपये. अवेलिन क्रिस्टल रोड्रिगस मोडंकाप 2000 रुपये. ॲडल आनी अबिगेल बर्बोजा लोरेटो 3500 रुपये. जेसन नोरोना डायना डिसोजा मूडबिद्री 2500 रुपये. मेल्विशा मोंतेरो होन्नावर 1000 रुपये. जॉन पीटर डिसिल्वा पुत्तूर 2000 रुपये. नाव नाका म्हणून आग्रार 1000 रुपये. वलेरियन अल्बुकर्क आमेबोल 1000 रुपये. जेसन रॉयस्टन कुटिन्ना हिरा मुडीपू 5000 रुपये. तशें ह्या पवित्र तळा खातीर कुमक दिल्ली. सिरिल डिसोजा फजीर 3000 रुपये. क्रिस्टन फ्रांसीस डिसोजा फजीर 2000 रुपये. नाव नाका म्हणून देर्ल कट्टे 1500 रुपये दान दिल्यात. जोसेफ KJ बेलतांगडी 500 रुपये. मेटिल्डा मस्करेनस देरेबैल 10000 रुपये. रॉनी लोबो आग्रार 1000 रुपये दान दिल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजूचे वाज बाप देवातान तुमी दिल्ल्या बऱ्यापणाक धावंट्यांनी फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा. देव बरें करूं. पाद्र्यापणां वाती वांटयल्या तुमकां मोगाच्या न्हू ह्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया आनी आमच्या काळजाच्या त्रेक जुजे वाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी उबारया. सर्व आमी उबे रावून जुजे वाज बापाचे रेलीक आमच्या मदें घेवया.
मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नांसाठी नाका. एक घडी बरोबर बसया. हप्त्यामध्ये जायत्या भक्तिकांनी हांगासर भेट दिवन तांची तेसावां हांगासर बरोवन घाल्लेली आसात. ही आमी सांजुजे वाजबापाच्या रेलीके समोर ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो मानून घेव आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. परगांवांत हांव शाबीत आनी वेळार येवंक फावो केल्ल्याक, तेगा जाणांक परिक्षेन बरे फलितांश फावो केल्ल्याक, बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, तेगा जाणांक मागुलो विशेष उपकार फावो केल्ल्याक, तेगा जाणांक बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 2 जाणांक बरें शिकाप आपणावच्याक, 7 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी आसाक आसच्याक, 9 जाणांक परिक्षेन बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 6 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, वावरा थळार बरो अनुभव आपणावच्याक, वावरा थळार वावराड्यांचे सांगातपण मेळोवंक, कॅनडांत PR मेळच्याक, स्पर्धात्मक परीक्षेंत जैत मेळच्याक, तेगांक बरो फुडार मेळच्याक, बरो निर्धार करच्याक, 44 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, एलर्जी थावन मुक्ती मेळच्याक, तेगांचो मानसीक वत्तड उणो जावच्याक, साखरेची पिडा गूण जावच्याक, कॅन्सर गूण जावच्याक, अल्सर गूण जावच्याक, बरी न्हीद पडच्याक, स्ट्रोक गूण जावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची BP गूण जावच्याक, हातापायांक बळ मेळच्याक, उस्मोड गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, पायांची गांठी दूख गूण जावच्याक, जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, तेगा जाणां सर्व तरांच्या समस्यातावन मुक्ती मेळच्याक, सौगांक मतेक शांत समाधान मेळच्याक, खंत बेजाराय पयस जावच्याक, 2 जाणांक कुटुंबांत देवापोवणें फावो जावच्याक, परगांवांत आशिल्ल्यांक घरच्या कार्याक येवंक फावो जावच्याक, कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक, दुश्ट सत्तेतावन सुडका मेळच्याक, विजा खातीर बांदलो दुडू फाटी मेळच्याक, 2 जाणांचे लग्न कार्य बऱ्यान जावच्याक, लग्न जिवीत बऱ्यान सरच्याक, माठ मंत्रांतावन सुडका जोडच्याक, भुरग्याची साल समकण सारकी जावंक, हातीन धरिल्लीं कामां पावच्याक, 4 जाणांचो विशेष इरादो सुफळ जावच्याक, 4 जाणांक वायट सवयांतावन मुक्ती मेळच्याक, 3 जाणांक आमाल पियोवण्यातावन सुडका मेळच्याक, 2 जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, जाग्या संबंदीत दाखलो बऱ्यान जावच्याक, उदकाच्या अभावातावन निवारच्याक, 5 जाणांचे रीण फारीक करच्याक, स्वंत आनी नोवेंस घर फावो जावच्याक. हांगासर तेसावां बरोवन घाल्लेलीं आसात. ह्या तेसावां पासत मागता आसतना आमचे इरादे, आमची मागणी आमी उडासा काडया. ह्या नव्या वेळार आमच्या इराद्या पासत विशेष करून मागच्याक आमी सोमेस्तान दिंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरी, एक महिमा बापा मागण्या मुखान रेलिके मुखांतर सर्गी बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगाता, श्री आमी तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां होपया खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सांजुचे वाज बाप दिंबयेन पडोवन देवाक उलो मारलो आनी ताचे गरज देवान ताका फावो केल्ली आसरिया रुपी. तर आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. जुजे वाज बापाची लदीन सोमिया काकूत आमची कर, सोमिया गौतम चिकर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता गौतम चिकर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता देन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, चिकर, देव पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या,
संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेबलेन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जियेचो गुर्तुजार रित्या पायांनी सगळ्या मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरयल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर श्रीलंका दगदोणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासून वेच्या कथोलिक बावडतो जीव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर कश्टान संपडलेल्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्टान वा धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर बावर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिन्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काय सुनिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले तुमकां सुनिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले तुमचे कर नवेनाचे मागणेस ये सांजुचे वाज तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गेंत हांव देवाचे बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणें मेलफांक तेच वाटेन आमी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचा परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां मनशाक तो सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उडयलेल्या शशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उदक परगट कर सक्रामे दिवन देवा शशी हाडले हे मिसाव करतना तुका पुरासा चल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या एकाचान केलात घाल देवाचे उदक परगट करूंक आमची कासा उरबेस कर पेड्याच्या आपाच्या विशयाची तूं आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्याचो कश्टांत तेणी प्रेत आसल्याचो त्यो विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तो पावलोय तांची दुखां ते पुसली तांच्या जिणेन बरोवस हाडलोय जेजूच्या ल्हाना पावंडाच्या मोगाने शेवे शिवाय आमची जिणी संपून जावची ना म्हणले तुज्या जिणे मैफा शिकयल्या आसता जेजूचे सारके दुर्बड्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्या पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाच्या हाते तूं सावन आसलोय देवाची विशेष मसत तुजे सवे आसले आनी साबारान देवाचो आदार मेळशे केलोय आज सरकार आसा देवा संगीत तूं आसाय थंय हांव तुजी मोगाळ इश्ट आमचे तुज्या भक्तांचे घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पेडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडता आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं मा ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्या गरजो देवा मुखार आमी उचारया भायल्या गांवांत जावंक आसचें तें झगडें समाधानेन तें इत्यार्थ जावं दी मुखेल्यांची मनां परिवर्तीत जावं दीत मरेकार पिडेक वळख आसून सबार आनी फोना मुखांत्र मागोवंक विचारिल्लें आसा आनी आजकाल कॅन्सराची पिडा ती तोंडार म्हणल्या बरी मुखारसून दिसून येता ह्या सर पिडेस्तांक आनी विविध रितीच्या मरेकार पिडेक वळख जावन कश्टांतल्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी तांची जतन करच्या दाक्तेरा नर्सां मुखांत्र देव तांकां आपडून दी आनी ह्या पिडेस्तांक घरा सांबाळच्या घरच्या संद्यांक सेवेचें तें बेसांव तांकां लाबोवन दी आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हणून बसयल्या ह्या पवित्र तळाच्या बऱ्यापणा खातीर विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदर्शुंच्या भक्तीपणांक संगातपण दिवच्या सर पाद्र्याबांक कुमसरांक संगातपण दिवच्या पाद्र्याबांक आनी हांगासर बरें मन वावर करच्या हरी एकल्याक जजे वाज बाप ताचेंच बरेंपण दिवन दी आनी आयच्या दिसा प्रत्येक जाण हांगासर हजर आसच्या आनी येवंक जाय नातिल्ल्या सर्व भुरग्यांक
जुजेवाज बाप देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागून तांच्या शिकपान तांच्या गुणांनी तांणी वाडोवंक तशें जिवितान बरेपण जोडूंक ते पावोवन दीत. सर्व आमी सांगाता मागया. सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ विंगेत हांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्था गाडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदार दी. अशें आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सैगीच्या घरान ससना जियेवचे भाग आमकां मेळचें कर. आमीन. सोमेचे नवे आमचो आदार. ताने रचला स्वर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडे कष्टांक आनी अडचणी संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. ते स्परी तुज्या सेवका सांज जुजेवासान आपल्या जिणें आनी मरणान जायतीं अजापां करून ती समवळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडोवन हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार्य घडये आमी उसारल्यो आनी उसारणांतले विनवणेन आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां भव कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आज सांज जुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज जुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाच्या जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक सेकी सेवे सक्रेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्मेचें बळ मेळ्ळो. सांज जुजेवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्या बापान बसयल्ल्या घरान भगिनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्या सोडवंदरा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदा आसो. आमेन. सांज जुजेवास बापा ओगलो परिमाण तुका कृपा मागोन दे बापा विघ्नां सांडी नाका. सांज जुजेवास बापा ओगलो परिमाण तुका
आशीर्वादी सांसेवास बापा आम्हा पासून विनंती कर. बघीवन कृष्णाचे कृपे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.